आमच्या या घरांक त्रास जाता. ह्या पावसान हे सगळे हांगा अडकोन घरान उदक पावतले. सो सरकारान कितें तरी हेजेर मातशें साफसफाई करून कितें तरी उपाय हेजेर काडचो. आनी फुडें पायपां आसा पळय, ही पायपां काडल्या शिवाय ही घाण सगळी पलतडी पावची ना. ही सगळी त्या पायपां खातीर साठोवन उरता. भरती येता तेन्ना सगळे वयर सरता घाण सगळी, आनी चुकती येता तेन्ना ते पायपा कडेन वचून शिरकता. ही पायपां काडल्या शिवाय ही सगळी त्या सायडीन पास जावचें ना. सगळो बाजारांत सगळो कितें गार्बेज हा कचरो हा ते डंप करतात हितून नुस्त्याच्या मार्केटांसून ते व्हांव सगळं हांगा टच जाता. आता आयज तुमी तारी कडेन पळयशात, आयज तरी मातशें हाय टायड येयला म्हणून मातशें उदक चेंजीस दिसता. नाल्यार काळें कीड उदक, इतलें काळें कीड उदक की म्हापशेकारांक चड करून आमकां गांवसडकारांक दर्या तेंकला आनी जळारी मलेरियाची सारकी संबत्ता. फाटीं पळय एकदां माती घातलेली हांगासर दर्या नितळ करपाक म्हणून. थंय कोणी तरी एनजीओज येयले आनी ते काडपाक म्हणून काडूंक लायली माती. म्हाज्या हिशोबान तेंच्यांनी बरें काम केलें, ते काडटले आसले. फुडें वयशी जाल्यार पायपां काडूंक ना. हायवे स्टार्ट जालो आनी फूल म्हापशाचें उदक येता पळय ते घाणीचें उदक येता. बरें उदक म्हणटा तें कसलें दिना. आनी आतां आमकां पावसान हे पावसाक हे जातलें, पूर येतलो. हांव कोणाक दोश दिना, सरकाराक दोश दिना, उपोशण पार्टेक दोश दिना, कोणाकूच दिना. हेंचेर लक्ष घालपाचें, सगळ्यांनी एकवटान उबे रावपाचें आनी करून घेवपाचें. आनी ती पायपां काडल्या शिवाय कांयच जावचें ना. दोनूय पायपां, त्या पुलाची आनी ह्या पुलाची, काय ना 10 मीटर काडात. 10 मीटर खोले सगळो आख्खो मोडू नाकात. गाडयो वचोंक जाय, व्हडले एंगल घालून कितें स्लॅब घालून करूं येता. So we have informed them to undertake this exercise urgently, because what is going to happen is that tomorrow if it rains heavily, the major nalas are not desilted, the Mapsa river has not been touched, so we'll have problems again. We had problems last year because these were the primary reasons, and I have been writing the last 2 years to the concerned departments to undertake action in this matter, because if these are the root causes. If these causes are not eliminated, no matter what desilting we do in market drains and all, it's not going to help. So the chairperson also convened a meeting recently. He had invited PWD officials, WRD officials, and has requested them to speed up with the desilting pre-monsoon works, so that the public of Mapsa and those visiting Mapsa are not put to any hardship during the monsoons.